नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मुखाचो येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. IIT प्रकल्पाची शीम निश्चित करपाक आयिल्ल्या अधिकाऱ्यांक थळाव्या लोकांनी धाडले धांवडोवन. हांगा नाका IIT, दुसरे कडेन व्हरात लोकांची मागणी. बेतलाच्या खानगिनी दर्यावेळेवयली देग गेल्या व्हांवून. बेगिनांतल्यान बेगीन उपाय येवजण करपाची आमदार एल्टनाची मागणी. हणजूण वागातोर दर्यावेळ बसयात कॅमेरा CCTV. आमदार डिलायला लोबोचे पर्यटन मंत्र्याक गाराणे. वास्को शारांतल्यो बेवारस गाडयो काडपा खातीर आमदार दाजीन घेतलो फुडाकार. वाहतूक पुलिशेक केली कारवायेची सुचोवणी. फोंडकुलांनी भरला पार्शेचो रस्तो. रस्त्यार फोंडकूल की फोंडकुलांनी रस्तो कळपाक ना मार्ग. आणि गोंयांत पावसान पुराय केलो शेकडो. केपें, पेडणे, मालात सगळ्यांत चड पावसाची जाली नोंद. आणि आता खबरो विस्तारात. IIT प्रकल्पाची शीम निश्चित करपाक आयिल्ल्या सरकारी अधिकाऱ्यांचो रस्तो सांगेच्या लोकांनी सोमारदीस आडावन धरलो. आमकां IIT नाका, हो प्रकल्प दुसरे कडेन व्हरचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. IITचो कॅम्पस सांग्यार जावपाची घोशणा मुखेलमंत्र्यान केल्ली आसली तरी थळाव्या लोकांचो विरोध कायम आसा. लोकांच्या विरोधाक लागून IITचो मार्ग तितलो सोंपो ना. मात दिसान दीस तो खर जायत आसा. रगत सांडले तरी IIT जावपाक दिवचे ना अशी शिटकावणी आयतारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत शेतकारांनी दिली. Stop! Stop! Hey! सगळीं एकठांय हिंगा शेतकारां आसलेलीं. जेन्ना ऑफिसर निलेश राणे आमकां सगळ्या लोकन बायलां उडोवन सगळो तो आमचे वयल्यान आमकां जाणटेल्या आमगे माड वयन तो मुखार गेलो. आनी सगळीं आमगे बायलां कोणा हात मोडले. हांवूय पोना पडलें. म्हजे वेळार बाराबर सगळीं पुलीस ऑफिसरां तीय पडलीं, बायलां त्योय पडल्यो. ते पुलिसान म्हाका म्हज्या पोटाचे फोट मारून तेणे म्हाका ओडयले. आनी जाणटे तो बायलां आसलो तांकां सामकें माडवलें ताणें. तांकां वॉकल बी मोडून लेडीज पुलीस आसलो ताणें. आनी तांकां जाणटेले ताणें दुपलीन उडयलें आनी तांकां माडवलें ताणें. आमी थिंगा लायनीन एक कडेन आसतना हो आमगे निलेश राणे येयलो आनी आमकां जबरदस्तेन दुखलून उडयलें, जबरदस्तेन. आनी आमगे ते जाणटे बायल आसलो ते माडून गेले, 2 जाणां माडून गेले. आनी तांकां काड्या म्हण जाल्यार ते आपल्या मनशा हाती धरून घेवन गेले. पूण काड म्हणून काडना तांकां बाड्या माडयली. तांचे ओकले बी सगळे फुटोन गेले. आनी थोड्या जमणी हाती बीन धरून जमणी उडय, थोड्यागे हात दुखयले. ते कितें जालें सगळे पुलीस आनी आमी शेतकारां एक जाणटी बायल आसली. तेणी सगळे पुलिसान ताका ते बायलेक दुखयली आनी ती पडली आनी सामकी ते बरी दूख जाली.
आनी ते उठापा पासून ते आतां कांय ना आनी ते सगळ्यां दुखोवन आमकां सायड मान ते शेतां भितर सरले आनी तेजी हाटाट आमी बीन मागीर सरली. आयतारा बेतूल खानागिनी दर्या कडेन वचून केपेच्या आमदारान पळोवणी केली. 8 किलोमिटर जाल्ल्या सुवातेचेर वचून परत पळोवणी करतले, हाचेर उपाय काडटले अशें उतर केपेच्या आमदार एलकंठ डिकॉस्टान दिला. तशेंच कांय बेकायदेशीर कामां केपें मतदारसंघात चालू आसात. ती कामां भायले येवन गोंयकारांच्या नांवान चलयतात, पूण सरकारान हाचो हक्क फकत मूळ गोंयकारांक दिवचो असो उलो एलटन डिकॉस्टान मारला. Kanagini, I have the videos and photographs and काल हांव आफ्टरनून विजीट केला. ऑलमोस्ट 8 meters सॉयल इरोजन्स आनी एक ओल्ड स्ट्रक्चर आसलें तें आमी क्रॅक जावन ऑलमोस्ट सकयल देंवपा जाला. सो मिनिस्टर इज इंस्ट्रक्टेड द ऑफिशल्स to go and do the inspection on Thursday, and we will do it as soon as possible and whatever steps have to be taken. That is the only issue. आणि काय इशू ना तुमच्या Second issues म्हणतो आहे, there were some illegal activities which I have brought up to the minister. जे आमगेले नांव आहे गोंयकारांनी बट चलयताय भायले. आमकां नाका, आमकां मूळ गोंयकारांनी आमकां जे तेंगेले धंदे आहाय ते पयलींचे आम गोंयकार मागीर भायर वयता कित्याक आमगेले हिंग त्रास जाता भायले लोक येवन आमचे धंदे हडप केले. सो म्हाका दिसता हांवें हो इशूज रेज केला आनी हांवें सांगलां बाबा लोकल्सान कोण घ्या तांकां धंदो करपाक इज ऑफ बिजनस दिवपा जाय आनी हो धंदो चलोवपाचो आमच्या गोंयकार. तें पॉयंट हांवें मिनिस्टराच्या नदर हाडला. मिनिस्टर डील एक्ट ऑन इट. ड्रग्सांचो पेट्रोलिंग डेफिनेटली पुलीस पेट्रोलिंग तितली बिचीचेर जायना. बीच क्लिनींग कानागिनी इतली वर्सां बीच क्लिनींग कानागिनी नासली. सो हांवें टोल्ड मिनिस्टरान इंस्ट्रक्ट केलां की आमगे कानागिनी हे जे बीच बेल्ट आहा नुवें तांकां बीच क्लिनींग कोच म्हणून इंस्ट्रक्शन दिलें मिनिस्टरान. दर्यादेगेर वाठारांत CCTV कॅमेरा बसोवपाक जाय अशी मागणी शिवोलेची काँग्रेस आमदार डिलाय लालो बंद केल्या. तशेंच फ्री मार्केटांत शौचालय बांदून दिवपाची मागणी तेणी ह्या वेळार केली. देश तशेंच विदेशांतल्यान येवपी पर्यटकांची गरज लक्षांत घेवन पर्यटन मंत्र्यान ह्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवच्यो अशें तिचें म्हणणें आसा. Pay parking area and the shed where our locals from Anjuna were displaced. So आणि आमकां CCTV surveillance आहे म्हणून प्राऊड कोस्टल लाईन अंजुना वागातोर शापोरा आणि आमच्या फ्ली मार्केटान एक टॉयलेट ना वेर द होल वर्ल्ड कम्स. फ्ली मार्केट एरिया एक चेंजिंग रूम ना, एक टॉयलेट ना आणि जे लायट्यो आहा हाय मास जे आहा ते लायटी पेटोना. सो वास्को शार वाठारांत वापरा बगर उबी आशिल्लीं वाहनां काडपाचो परत यत्न करतले आनी हे खातीर वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान फुडाकार घेतला. तांणी वाहतूक पुलिसांक असल्या वाहनां आड कारवायेच्यो सुचोवण्यो केल्यात. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन वास्को शार आनी हेर वाठारांत विविध सुवातींचेर रस्ते कुशिकूच वा फुटपाथींचेर 2 चाकी, 4 चाकी आनी व्हडलीं वाहनां भंगार अवस्थेंत आसात. शारांत कांय सुवातींचेर असलीं वाहनां जागो आडून उबी आसात. असल्या वाहनांक लागून शारांत गर्देची अवस्था निर्माण जाला. हो विशय फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन चर्चेचो जाला. असल्या वाहनांच्या धन्यांक सोदून काडून ती वाहनां काडपाचो यत्न ह्यान पयलीं यशस्वी जावंक ना. ताका लागून ह्या वाहनांच्या धन्यांकूय कांयच पडून गेल्लें ना. कितल्याशाच वर्सां सावन वास्को शारांत भंगार अवस्थेंत आशिल्लीं वाहनां काडटले असो फुडाकार वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान घेतला. पेडण्या पारसे वाठारांतल्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. पावसाच्या उदकान रस्तो व्हांवन गेला. गाडयो चलोवप्यांक बरो त्रास जाता. रस्त्यार व्हडलीं फोंडकुलां पडिल्ल्यान रस्त्या वयल्यान यो वच करप्यांक खूबच त्रास जावपाक लागला. पारसे पंचायतीन रस्त्याच्या अवस्थे कडेन पुराय दुर्लक्ष केला. रस्त्या वयल्या ह्या फोंडकुलांनी पडून कितलेशेच जाण हातपाय मोडून घेवन घरा बसल्यात. तेन्ना जाता तितले बेगीन हो रस्तो दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. फाटल्या 3 दिसांत पावसाचें प्रमाण वाडिल्ल्यान सरासरी पावसान इंचाचो शेकडो हुपलो. पेडण्या केप्यां हांगा हाचे आदींच पावसान इंचाचो शेकडो पुराय केला. मात आतां पावसान सरासरी इंचाचो शेकडो हुपला. आतां मेरेन 2531.4 मिलीमीटर पावस जाला आनी हो पावस एकूण 100 इंच सुमार जाला. सरासरी परस 9% पावस उणो आसा. अंदू मॉन्सून उसरा पडलो. जुलयाच्या सुरवेक पावसाचें प्रमाण उणें आशिल्लें. आतां सप्टेंबरान फाटल्या 4 दिसांत पावसाचें प्रमाण वाडलां. चवथी पयलीं 90 इंच पावस जाल्लो. 7 सप्टेंबरा उपरांत पावसाचें प्रमाण वाडलें आनी इंचाचो शेकडो पुराय केलो. पेडणे म्हाला सगळ्यांत चड 3205 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. पेडणे उपरांत सांगे, केपें आनी काणकोण ह्या म्हालांनी चड पावस पडला.
उण्या दाबाचो पट्टो दक्षिण ओडिशा सावन फुडें सरकून दक्षिण छत्तीसगड मेरेन पावला. ताचो प्रभाव आतां उणो जातलो. हाका लागून पावसाचें प्रमाण उणें जातलें. आयज लेगीत येल्लो अलर्ट जारी आसा. सेगीत आनी घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून दिवचल आनी सांखळेच्यान व्हांवपी वाळवाट न्हंयेची उदकाची पातळी वाडल्या. उदकाची पातळी जरी वाडिल्ली आशिल्ली तरी आजून परिस्थिती नियंत्रणा भितून आसा. मात हो उटंगराचो पावस असोच चालू उरलो जाल्यार उदक न्हंयची देग हुबतली अशी भिरांत थळाव्यांनी उक्तायला. फाटल्या 6 दिसांच्यान पावस पडतच आसा. पावसाक लागून जनजीण विस्कळीत जाल्या. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पणजेच्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स धक्क्यार नुस्तेमारी ट्रॉलराचें सोमारा उक्तावण केलें. हर्षद धोड हांच्या मालकीच्या नव्यान बांदिल्ले एडवान्स फिशींग ट्रॉलराचें उक्तावण करपाक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. अशा नुस्तेमारी तंत्रगिन्यानाचो वापर करून चडांत चड लोकांनी ह्या वेवसायांत येवपाक जाय अशें मत मुखेलमंत्र्यान मांडलें. नव्या ट्रॉलरीत सगळेच हायड्रोलिक सिस्टमाचेर आदारीत आसा. ह्या ट्रॉलरीत सुमार 30 ते 35 टन नुस्तें हाडपाक मेळटा. तशेंच आयसाची कॅपेसिटी 40 ते 45 टन इतली आसा अशी माहिती ह्या नव्या ट्रॉलराचो धनी हर्षद धोण हांणी दिल्या. जय फोर बॉस ही पोस्ट फिशिंग बोट आज लॉन्च करपा खातीर म्हाका खूब आनंद जाता. मुळात गोंयकार हो नुस्त्याच्या धंद्यात पारंपारीक रित्या खूब पयलीं पासून आसा. एडवान्स टॅक्नॉलॉजी आमी जितकी फिशिंगा बाबतींत हाडटले तितली जर हाडीत जाल्यार ताचो खूब मोठो बेनिफीट सगळ्या जाणांक मेळूंक शकता. धोण फॅमिली फिशींग बिजनेसांत तांच्यांनी ही एडवान्स बोट आज म्हज्या हस्ते लॉन्च केली. म्हाका खूब बरें दिसलें. म्हाका दिसता इतर गोंयकारांनीय बी अशाच पद्दतीन ह्या बिजनेसांत न्यू टॅक्नॉलॉजी घेवन देवपाची गरज आसा. जेणे करून आमी ज्या ब्लू इकॉनॉमीचो विचार करता आनी वेगवेगळ्यो केंद्रांतल्यो आनी राज्यांतल्यो योजना जर आमी ताचो बेनिफीट घेतले आसत जाल्यार ल्हान ल्हान नुस्तेकारां पासून व्हडल्या नुस्तेकारां पर्यंत फिशींग करपी जे सगळ्यांनी अशा पद्दतीन ह्या बिजनेसांत देंवचें. आज परत एकदां म्हणजे हांव तांच्यांनी जी नवीन बोट लॉन्च केला ताका सुयेश चिंतिता आनी अजुनूय बी खूब बऱ्या पद्दतीचो ऑलवेज धोण फॅमिली इज गायडींग ऑल बिजनेसीस डिफरंट बिजनेसीस वेरियस ते सदोदीत मार्गदर्शन करीत आसता. ह्याय बिजनेसान दे वील बी द कॅप्टन एंड दे वील बी द गायडींग फोर्स फॉर द अदर्स. सो डेफिनेटली ते ह्या पद्दतीत सगळे जाण करतले आनी ते लायक मागता. आमी मरे नवी बोट केल्या आतां तातूंत सगळें आतां हायड्रॉलीक सिस्टम केला इन्क्लुडींग स्टेरींग पार ब्लॉक सगळें हायड्रॉलीक सिस्टम आसा तिका. आनी आमी आतां बोटीचो हो डिझायन चेंज केला हिका ड्राफ्ट कमी. सो ओवरऑल ही बोट आसा न्ही ही सगळी नव्या डिझायनाची बोट आनी नव्या टॅक्नॉलॉजीची बोट. नुस्तें जायतें येवंक शकता. जायतें म्हणलें 30-35 टन पसून कांय न्ही कसो हाडूंक शकता बोटीन ह्या. आयसाची कॅपेसिटी एक 40-50 टन इजी आसा. सबसिडी म्हणल्यार सेंट्रल सबसिडीज आसा न्ही तातूंत कितें आसा जाणा तें ह्या बोटींक मरे हें दिता सबसिडी दिता. पूण हातूंत कितें आसा हूक लायनींग म्हणल्यार टुना फिशींग आसा पळय ताका लागून दिता ते आमच्या गोंयांत कोण टुना हूक लायनिंगाक वचना. सो म्हजे कडेन सेंट्रल गोवोरमेंटाची मागणी आसा की तांच्यांनी नॉर्मल ह्या पर्सीन बोटींग आमकां दिवचे नाजाल्यार फिशींग बोटींग दिवचे. कळ्ळें न्ही कित्याक आमच्या गोंयांत एकूय बोट अशी हूक लायनिंगाक वचना टुना फिशिंगाक ते सबसिडी दिता 50 काय 60% कितें. पूण आमकां एवेल करूंक मेळना ती सबसिडी. गोंयच्या फिशींग हांकां कसली सबसिडी ना ह्या हाका गोंयचें रिप्रेझेंटेशन दिवंक जाय की आमचे हांव फिशरीज मिनिस्टरा कडेन आनी आमच्या CM कडेन रिक्वेस्ट करता की आमकां रिप्रेझेंटेशन दिया की तें पळय जें हूक फिशींग आसा टुना फिशींग ताका पळय जें दिलां तें आमकां हें पर्सीन नाल्यार फिशींग कित्याक गोंयांत आमचे 2 तरेचे फिशींग आहा पर्सीन आनी फिशींग तांकां दिवचें नाल्यार आमकां ताजेर कांय मेळना फॅसिलिटीज. नुस्तेकारां खातीर ज्यो येवजण्यो आसात त्यो फकत कागदा पुरत्योच मर्यादीत आसा असो आरोप फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसायान सरकाराचेर केला. त्याच प्रमाण नुस्तें लेगीत सवाय करपाक सरकार कसलेच यत्न करिना. नुस्तेमारी हो गोंयकारांचो धंदो जावन आसा तरी लेगीत आयज तो गोंयकारांच्या हाता भायर वचपाक लागला अशें मत विजयान नव्या ट्रॉलराच्या उक्तावणा वेळार केलें. म्हाका दिसता सबसिडी बी सगळी सरकाराची आहा सगळी आमी पे करून तुमी ताका विचारत गव्हर्मेंट सबसिडी सरकाराचो कसलो सपोर्ट आहा. म्हाका दिसता सरकाराचो सपोर्ट नुस्तें सवाय करपाक कांयच ना. हाजे पयलीं आमकां दाखयल्लें आहा कशें नुस्त्याचो धंदो गोंयकारांचे भायर हाता भायर वतात.
हो एक धंदो उरला जो गोंयकारांच्या हातान आसा आनी गोंयकारांनी जो घेवन फुडें वचपाक जाय. स्थानीक गोंयकारांक सवाय भितर नुस्तें मेळपाक हो धंदो गोंयकारांच्याच हातान उरूंक जाय. ताजे खातीर हांव तांकां यश आपयतां. वेळी मतदारसंघात आशिल्ली 10 स्थळां वळखून ती तिगोवन दवरपा खातीर वावर करपाक जाय अशें उतर सोमारा जाल्ल्या पर्यटन खात्याच्या बसके मुखार मांडिल्ल्याची म्हायती वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान दिली. तशेंच वेळीत पर्यटना विशींच्यो साबार येवजण्यो कश्यो लागू करूं येता आनी पर्यटक वेळीत कशे येव येता ह्या विशीं चर्चा केल्ल्याचें सिल्वान सांगलें. आज मिटींग आसली मोस्टली कोस्टल बेल्टाची. सो वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां चड कोस्टल बेल्ट लागना, आमकां फक्त लागता एक रिवर्सल. पूण हांवें म्हजें प्रपोजल आमच्या ट्युरिझम मिनिस्टरा लागून घातलें म्हणजे आमचे जायते हेरिटेज स्पॉट्स आसात ते आमी आयडेंटिफाय केले आनी आमी ते प्रिजर्व करपाक जाय सांगलो मिनिस्टराक. आनी मिनिस्टरान ते नोट केलो जावं ते आमचे रिवर्सल जावं सेक्रेड होली क्रॉस बाराळी आहा, मागीर कॅज्यू प्लांटेशन ग्रो बर्ड सँचुरीज आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक मायग्रेटींग बर्ड्स येतात ते कितको प्रिजर्व करपाची असले प्रपोजल घातल्या. खाजान लँड आहा, बॅकवॉटर्स आहा, नॅचरल फीश आहा ते कशें करून सांबाळटा. प्लस आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी चर्चीज आसा तेजे भाशेन रिसंटली आमी सेंट रॉक चर्च ही रिस्टोर केला. ही एक सामकी कन्जर्वेशन हॉटस्पॉट ही कितकोन प्रमोट करपाक जाता. प्लस आमचे आसोल क्रायस्ट द किंग स्टॅच्यू आहा तो बिगस्ट स्टॅच्यू इन एशिया म्हणून. सो थिंगाय आमचे ब्युटिफिकेशनाकूय फायल घातली आहा. आख्खी ती ऑलमोस्ट ती जावपाची आहा. आतां टेंडराकूय मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिलो करपाक. सो असले प्रोजेक्ट हे हॉटस्पॉट आहा ते आमी आयडेंटिफाय केला आनी आमी प्रपोजल घातला हे प्रिजर्व करपाक, नाजाल्यार नाच जातलो. तुरदाळ प्रकरणात दोशी आशिल्ल्यांचेर खर कारवाय करपाचे आदेश हांवें दक्षता संचालनालयाक दिल्यात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. तुरदाळ कुसोवन उडोवपाच्या प्रकरणात 6 जाण घुस्पल्यात तशेंच साखर इबाडून उडोवपाक कारणीभूत आशिल्ल्यांचेर कारवाय करतले अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलें. तुरदाळीच्या फायलीन म्हाका दिसता ऑल टुगेदर 5 काय 6 जाण इनवॉल्व आसा. हांवें ताका सांगला जाता तितली स्ट्रिक्ट एक्शन कितें ती तेंचेर घे. कारण तुरदाळीच्या उपरांत म्हाका साखरेची फायल मेळ्ळ्या. साखरेच्याय फायलीचेर हांवें तसोच शिरो मारला. जे कोण इनवॉल्व आसा पयलींच्या सगळ्या जाणांक स्ट्रिक्टली जितकी पण हे पनिशमेंट जावंक शकता पयली तितकी पनिशमेंट. चण्याची अजून पावना. साखरेची साखरेची मागीर कितले इनवॉल्व आहा ते एवढाची डायरेक्ट डिपार्टमेंटांतल्यान आयली. स्टुडंट हांवें त्या खातीर सांगलां विजिलन्साक इन्क्वायरी करपाक लायला आनी कोण इनवॉल्व आहा तें काड म्हटलें. पण सगळ्या जाणांचेर पनिशमेंट. सोनाली फोगाट हरियाणा को गया था, टीम वापस आ गया था. फॉर्मेलिनाचो जो मुद्दो आसा तो FDA कडेन संबंदीत आसा. तशेंच आदलो मंत्री सुरेश प्रभू आनी आपूण मंत्री आशिल्लो तेन्ना आमी नुस्त्याची चांचणी करपा खातीर फॉर्मेलिन टेस्टिंग लॅब घातिल्ले जे मुखेलमंत्र्यान काडून उडयले. हाचोच अर्थ मुखेलमंत्र्याक फॉर्मेलिनीच्या विशयांत रस आसतलो असो सडसडीत आरोप फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसायान केला. फॉर्मेलिनाचो इश्यू इज लिंक टू FDA. सुरेश प्रभू जेन्ना मंत्री आशिल्लो, हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना आमी एक टेस्टिंग लॅबॉरेटरी घालपाक सुरवात केल्ली. प्रमोद सावंत येवन ताणें ती टेस्टिंग लॅबॉरेटरी साबोटायज केली. सो फॉर्मेलिनान इंट्रस्ट चीफ मिनिस्टराक आसलो. LED म्हाका दिसता कायदे जे कितें केल्या ते केल्ले आहा. एनफोर्समेंट इज अंडर स्क्रुटिनी ऑफ द हायकोर्ट. मॅटर इज सब जुडिस. आय डोंट वॉन्ट टू डिस्कस. एमिनन्स कार्डिनल फिलिप नेरी फेर्रांव पयल्याच खेपेक रोमांतल्यान कार्डिनल म्हणून गोंयांत पावलो. तांकां विमानतळाचेर आमदार कार्लोस फेरेरा, आलेक्स सिक्वेरा आनी आंतोन वाज हांणी येवकार दिलो. तशेंच विकार जनरल फादर जोसे रेमिडिओ आनी पाद्रीन कार्डिनलाक येवकार दिवपाक गोंय विमानतळाचेर हाजिरी लायली. Mary Ferrand was elevated to become a cardinal. This celebration, this is the first time in 453 odd years
that a Goan has been appointed. A Goan meaning Goan living in Goa from the Goa diocese has been appointed as a cardinal. It is a great honor for us. And that is why I believe in the fitness of things that one should come to welcome the son of the soil. As a member of the Legislative Assembly of Aldona constituency, कितें आमचो cardinal hails from Aldona. So a team, a delegation from Aldona constituency, we have come here with our parish priest to welcome His Eminence, and we are very happy that he is coming back to Goa and that he will discharge his pastoral duties with great satisfaction. Thank you. अबकारी परवान्याक लागून चालू आशिल्ली वादग्रस्त सिली सोलाची केस 13 ऑक्टोबर मेरेन तहकूब केल्या अशी माहिती आदोगास आयरिश रॉड्रिक्सान दिली. तशेंच चवकशे दरम्यान मुखार आयिल्ल्यो गजाली पळयत जाल्यार ह्या रेस्टॉरंटाचो परवानो तात्पुरतो स्थगीत दवरचे परस परवानो रद्द करची अशी मागणी आयरिशान ह्या वेळार केल्या. Today was the date fixed for the reply of the complainant to the replies that we had filed. The counter reply. This counter reply came to be filed today. The complainant also explained to the authority the nature of his reply and highlighted a few aspects to that. But since the matter was posted only for reply, no arguments were heard today, and the matter is now posted for final arguments on the 13th of October at 11 a.m. on which date the arguments would be advanced based on the documents relied upon by the parties and based on the submissions that have been already been made by the parties in the complaint and in the replies. The end of my reply, because this license, now there is no question of suspending the license, because after all these facts have come to light, this license needs to be cancelled outright. But I have in my reply also sought that criminal proceedings need to be initiated against all those who have been responsible for falsifying, suppressing information and taking the excise department for the ride. I have also pointed out that with the excise application there was no restaurant license which is mandatory. I've pointed out to the excise commissioner today that the citizens charter of the excise department makes it very clear that there is need of a restaurant license to be produced when you apply for an excise license. So that was also not done. The two affidavits submitted by Anthony Ligama along with his application were also not notarized. So all this was done in a hurry, and I have stated in my reply today that Anthony Gama and his agents have done all this in January 2021, trying to take advantage of the pandemic and the lockdown that was then in effect. So they thought they could take things for a ride, but unfortunately the Right to Information Act has caught up with them, and today the whole truth is out. मुरगांव पालिके मुखार आशिल्ली फुटपाथ हडप करून फुलांची वनस्पती विकपी लोकांक नागरिकांक थंय त्रास सोंसचो पडटा. पूण पालिकेन विक्रेत्यांकडेन दुर्लक्ष केल्ल्यान ताणें आपलें दुकान कायमचें उबारलां. फाटले 4-5 म्हयने एका बिगर गोमंतकी फुलपात्र विक्रेत्यान मदीं फुटपाथीचेर आपलो वेवसाय सुरू करून पालिके मुखार आशिल्ली सुवात हडपल्या. ताका विचारपाक कोणूच नाशिल्ल्यान ताचो वेवसाय दिसान दीस वाडत आसा. ह्या विक्रेत्या आड कारवाय करपाचें धाडस पालिकेंत लेगीत ना. दुसरे वटेन पालिके कडल्यान कसलीच कारवाय करिनासतना बिगर गोमंतकीयांक मजत मेळटा. गोमंतकीय वेवसायिकांनी ताचेर नाराजी उक्तायला. उल्लेख केल्ल्या फूल विक्रेत्यांक थंयच्यान काडून उडोवपाची मागणी थळाव्या नागरिकांनी केल्या. दुखद गजाल आसा की म्युन्सिपाल्टीच्या बिल्डिंगे समोर हे एनक्रोचमेंट आसा. आयज म्युन्सिपाल्टी आनी जो CP आसा तो सगळे वास्कोभर एनक्रोचमेंट ड्रायव करता आनी सामकी म्युन्सिपाल्टीच्या समोर हें आसा. हो म्हाका दिसता आयज खंय तरी म्युन्सिपाल्टीन हाका जावूय केल्लो आहा. हाका विचार बी कोण ना.
हांगासर आमचे जे गोंयकार बसतात ते भयणी भावांक हे काडटात आनी खंय तरी एक असले आयसोलेटेड प्लेसीर घालतात जिंगासर तांकां गिरायक सुद्दां येना. पूण हो मनीस हो बिगर गोमंतकीय हेका आयज म्युन्सिपाल्टीन तेंको दिल्लो आहा. म्युन्सिपाल्टीक 1997चो जो फुटपाथाचो जो जजमेंट आहा तो सुद्दां लागना. आनी म्युन्सिपाल्टी म्हणटा ती हांगा जर ऑफीस आसून सगळे ऑफिसर हांगाच्यान वयतात ऑफिसान ते म्हाका खंय तरी म्हाका दिसता म्युन्सिपाल्टीची आनी ह्या मनशाची खंय तरी साठगाठ आसा. आनी हेतूर म्हाका दिसता चेअरपर्सन आनी जो म्युन्सिपाल्टीचो इन्स्पेक्टर आहा हो खंय तरी इनवॉल्ड आसा आनी तेका खंय तरी भागीक आसा. सो आमी ऑलरेडी DMA कंप्लेंट केल्ली आहा की आमी जाल्यार गेले 3 म्हयने पळयतात हो मनीस हांगासर बसना. पूण जे गोंयकार बसतात गोंयकारांक म्युन्सिपाल्टी सोमती येता काडपाक पूण ह्या मनशाक कोणाक काडपाक ताकद ना. सो आमी ऑलरेडी DMA कंप्लेंट केल्ली आहा की ह्या मनशाचेर एक्शन घेवपाची आनी जाता तितले बेगीन हे एनक्रोचमेंट काडपाचें. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. आतां पळयात गोवा टॉप 25च्यो मुखेल खबरो. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अश्योच आणुकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा आमचे गोमंतक YouTube चॅनल. त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक TV फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक TV.